बुधवारात धुमशाणा घातिल्ल्या पावसाच्या तडाक्यात नार्वेच्या मर्मवाड्यावयल्या घराचेर राखणी वणत कोसळ्ळी। बेरेस्तारा फातोडेर ही घडणूक घडली। रस्त्या कुशीकची राखणी वणत घराचेर कोसळ्ळी तेन्ना जानकी पडोलकर ही जाणटी बायल गणपती पुजला थंयच चौकात न्हिदिल्ली, मात ती सुखरूप वाटावल्ली आसा। सकाळी फातोडेर उजवाडोंक ही 3 पडली, वरां पळयली उठल्यानी आवाज जालो हेजो, म्हाका आवाज येयलो पारेतीचो। आवाज येयना म्हणटकीर आरसो ओडलो आनी जन्यार तितल्यार भायर पळयल्यार पारेत येयल्या तेजेर। मागीर टायम पळयलो, पळयल्यार 3 जाले। कंपाउंडाची पारेत ती? हय। मागीर तिनां संक उठली आनी देरागेर गेली। ही न्हिदलेली हेका म्हटलें नाका म्हण तेंगेर गेली। आनी मागीर सरपंचाक फोन केलो, अशोकाक उमेशाक केलो। सरपंच बी येवन गेलो, आमदार येवन गेलो। आमदार आनी एकलो कोण येयलो। आमदारान कितें सांगलें? आमदारान चेड्याक सांगला कितें। पण राती हे जेन्ना ही वणत कोसळ्ळी न्हू फातोडी, तेन्ना कोण आसली घरात? ती न्हिदलेली भितर रुमान, हांव एकटीच न्हिदलेली थंय सोफार। म्हणजे तेकोन हे पारेतीक तेकोन इथे पळय ते। आनी आवाज जालो म्हाका कळ्ळी, राती हो म्हणटालो म्हाका, आई जाणा म्हणे ती म्हणलो हें जालें। हांवेंच बांदून घेतली न्हू, तेकाय सांगलो तो मातसो पोटाक लागून जळ म्हाका भुरगें रावचें पडटा न्हू तो कामाक आसलो। म्हणजे कोणाक तशें कितें जावंक ना? ना तशें कोणाक कांय जावंक ना। पण जर पारो बी हे आसलो जाल्यार मातशे त्रास जातले। अरे म्हाजे काळजूक खाल्ले, म्हाका मागीर तेणी दिलें गरम पाणी दिलें इतल्यान देराच्या चेड्यान, मातशें बरें केलें। पयलीं हांव एकटीच बसली, मागीर जेमपडा नाली 3 आपणान न्हिदोकूच ना। हे घडणुकीची खबर मेळटकीर आमदार प्रेमेन शेट हाणें नार्वे वचून जानकी पडोलकर हे बायलेची वासपूस केली। ताणें ताकतिकेन मनाय घालून मजत कार्य सुरू केलें। जानकी पडोलकर यांच्या घराचेर जी दरड कोसळ्ळेली आसा, तेन्ना पावसा म्हणजे घडता घडलेलें आसा, ती इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी हांगासर येयल्ले। जानकी पडोलकराचें घर आमी पळयता आनी तेच्या भिंतीचेरूच ही दरड कोसळ्ळेली आहा आनी भितर गणपती पुजलो जालो। ही घटना जी घडलेली आसा ती अत्यंत दैनंदीन अशी जाल्ली आसा आनी तांकां पळयता आसतलें ह्या घरा कडेन वचपाक सुद्दां वाट ना। आनी हेजें इन्स्पेक्शन केल्या नंतर आमकां टोटल रिलीफ जें कितें करपाक जाय, तें रेस्क्यू ऑपरेशन जें कितें करपाक जाय तें करपाक लागून आमी टिमूय आमची रेडी केल्ली आसा। म्हणजे ही म्हाजी पर्सनल टीम, पर्सनल जे कामगार म्हाजे आसता तांकां घेवन हांगासर येयल्ले आसा। आनी जी आमी पळयता आसतली जेका भिंत तेजेर लीन जाल्लेली आहा, तेकलेली आहा ते घराच्या भिंतीचेर, ती काडपाचें काम आतां हांगासर सुरू जातलें। इतक्या मागीर ती सांगपाक सोदता की जानकी पडोलकर टू विश्वास पडोलकर हावस ह्या हेजो कंप्लीट सादारण 200 मिटराचो जो हे आसा, दरी कशी आसलेली एक हे आसा, घरां आसा, ह्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाक लागून आमी सरकारान एक हांगासून ते तेजे पर्यंत एक रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा। आनी हेजें फक्त फायनान्शियल एप्रुवल जावपाचें आहा, म्हणजे ही जी फायल आसा ती फायल ऑलरेडी टेंडर जावन टेंडर समीर कन्स्ट्रक्शनाक अवॉर्ड केल्लें आसा आनी हेजें फायनान्शियल एप्रुवल जाल्या नंतर रोखडेंच आमी हें कामूय चालू करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।